विलेज सकाळी कितें जालें फादर बॉलमॅक्साचो एक आमी सगळे पिकनिकी वचपा आसले कोले आनी अरावंड 60 ऑफ अस पॅरिश कावन्सिलाची आनी थोडे एसोसिएशनाची पिकनीक आसली सो वी वर एट रेल्वे स्टेशन आनीक फादर मातशें गिडी फील जातालो हांव फादरा फाटल्यान आसलो पडटा तेका धरलो आनीक वी टूक हिम टू डॅफोडिल्स आनी थिंग इमर्जन्सी कित्याक तो ही इज हार्ट पेशंट सो आमी प्रिकॉशन आमी चान्स घेवना समजा डॅफोडिल्सा वयले थिंगा तेजी ECG केली आनीक मागीर नॉट टू टेक चान्स थिंगा डॉक्टर कामेन आसले तेणी म्हणपाक लागले GMC वयल्यार बरो सो वी ब्रॉट हिम टू GMC आनी आतां सगळे टेस्ट केले ऑल द पॉसिबल टेस्ट इवन CT स्कॅन एक्सरे सगळे केला डॉक्टरांनी इमिजिएटली दे वर क्वीक आनीक फादर बरो आहा स्टेबल आहा आतां आनीक सदां मातशें फकाणां बी करपाक लागला सो नथींग टू वरी आय वूड लायक टू टेल ऑल आर गोवन्स कितलेच फोन येताय आमकां nothing to worry, father is stable and all of us are here at GMC and we are taking good care of you and doctors are also taking good care of you. आता स्पेशलिटी हितून शिफ्ट केला ताका आनी ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन बट ही इज व्हेरी स्टेबल आनी उलयता आसता बी सगळें सो नथींग टू वरी कीप हिम इन युअर प्लेस. ओके खंय वयताले तुमी खंय भायर सरलेले आसता आमी पिकनिके वयताले कोले ओके फादरान अरेंज केल्ले ते अरावंड 60 ऑफ अस आनीक रेल्वेन आमी ट्रेनीन सकाळचे 7:30 ट्रेन सुट्टा वास्कोच्यान सो ते ट्रेनीन आमी वचपा आसले सो अरावंड 7:20 सुमार फादराक मातशें फेंट फील जालो आनी मातशें गिडी जालो आनी पडलो कितले जाण पडलो म्हणल्यार पडोना धरलो तेका पडचे पयलीं सो तुमी रोखडेच ट्रिटमेंट बरें केलें 108 मारलो आमी फोन 108 ही ताका धांवन आमी बिकॉज कन्सिडरींग दॅट ही इज अ हार्ट पेशंट ही हॅज गॉन थ्रू बायपास सर्जरी ऑलरेडी बिफोर so we didn't take any chance immediately we took him to daffodils and necessary medical treatment was done there सो थिंगासान मागीर थिंगासून डॉक्टरान सांगले not to take chance we'll refer him to GMC and do all the tests. वॉट इज द प्रेझंट सिट्युएशन दोतोरान कितें सांगलें he is very much stable आता ताका अंडर ऑब्जर्वेशन दवरला कित्याक not to take any chance because तुका हांवें सांगलें ते भाशेन he has undergone a bypass so not to take chance they have kept him under observation. So what is the message to Goans at the moment? I would like to tell all the Goans thank you for all the love that you have given to Father Bolmex. सगळ्यांनी फोन मारून आनी कितें सोशल मिडियार मातशें लोकांनी पॅनीक जावचें न्हय फादर सारको बरो आहा कांय फादराक कांय जालें ना आनीक सोशल मिडियाचेर कोण पोस्ट घालताय तेणी मातशें उणें करचें आतां कित्याक फादर स्टेबल आहा कांयच चलना एंड ही हील बी कमींग बॅक होम सून. सो अंडर ऑब्जर्वेशनाक दवरला ताका मे बी बिकॉज ऑफ हीट ऑर मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनस तो फेंट जालो आसतलो पूण आमी चान्स घेवना ताका लागून रोखडें ताका एक मेडिकल ट्रिटमेंट हें केलें आनी GMC ताका सगळे टेस्ट केले. स्टेबल कंडिशन स्टेबल आहा तेच्या पयलीं एक ओपन हार्ट सर्जरी केल्ले ताका वाल्व इन्सर्ट केल्ले आनी तो वाल्व मातशें रियलायन करपा जाय सो ताका आतां ब्लड थिनर एडमिनिस्ट्रेट करतले आनी दोतोर ताका अटेंड करता. हांव लोकांक मागतां सगळ्या गोंयकारांक तुमी ताका तुमचे कीप हिम इन युअर प्लेस फादर आमकां विश्वास आहा फादर बरो जातलो. तुमी आतां सकाळसान आसा सो सकाळ रोखडेच ताका ट्रिटमेंटाक बरें अटेंडेड केलें. हय पयलो ताका तो एक्चुली तो एक आमचे PPC कावन्सील सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चाच्या एगेन वयतालो पिकनीक वयताले खोले वयताले आनी ताका वास्को तिका ताका मातशें ताका एक एटॅक केस येयलो आनी आमचो पंच तो रोमन वास्को थिंगा ते आकांता ताका पावलो ताका ताणें धरलें आनी ताका कोण येयलें की कंडिशन तितलें बरें ना आनी ताका थिंगासून डॅफोडील हॉस्पिटलांत वयलो थिंगा डॉक्टर कामन ताका अटेंड केली शी केम फ्रॉम द नियर बाय SMRC हॉस्पिटल. म्हळ्यार म्हाका एक हें लागता की आमी हालींच आमी एक कार्डियक एम्ब्युलन्स दिल्ली 3-4 दीस पयलीं थ्रू आमची MPLAD फंड कॅप्टन विरातो फेर्नांडिसाचे ती आज पर्यंत ऑपरेशनल ना. दीस इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ फॉर आवर पीपल ऑफ गोवा. 4 दीस जाले ती आज पर्यंत ती कित्या हें जालें आतां इन्क्वायरी केल्या ते म्हणटा ती RTO फॉर्मेलिटीज जाल ना म्हण. दीस हॅव टू बी डन ऑन अ वर फुटींग. थिंगसोर आमकां एक 15-20 मिनट लागले तांकां आनी एक एमर्जन्सी व्हेकल हें करपाक एंड टू रश हिम टू
द GMC कॅज्युलिटी हांव मागता सगळे कडेन हू आर इन चार्ज हू आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन गोंयचे एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते की तुमी हें मातशें सिरियसनस घेवचें 4 दीस जाले एम्ब्युलन्स आहा थिंगा कार्डियक फॉर द सेम पर्पज खंयच्या हॉस्पिटलान ना ती आमची कॉटेज हॉस्पिटला दिल्या चिकाली ती हॉस्पिटल ती आड्या थिंग दवरल्या इट इज नॉट अ शो पीस दीस हॅज टू बी पुट फॉर द कम्युनिटी यूज टॅक्सपेयर्स मनी हॅज बीन इनवॉल्ड दॅट इज दीस फॉर फ्रॉम द कॅप्टन्स टीम दे हॅव स्ट्रगल टू पुट इट ऑन द रोड but ती आण ती शो पीस दवरप न्हू सो नाव इज कंडिशन इज स्टेबल सो हय सो कमींग बॅक टू द पॉयंट ताका आतां ब्लड थिनर दितले आनी तो वाल ताका तो रियलायन करपा जाय सो उलयता हय इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रिटमेंट थँक्यू